नमस्कार. आयच्या डिबेटीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. विषय आसा तो सरकाराचो आनी सरकार आसा काय ना, गव्हर्नन्स आसा काय ना आनी एडमिनिस्ट्रेशन चल्लां काय ना. हाजे पयलीं जेन्ना आमी डिबेट करताले तेन्ना सरकार सारकी चल्लां काय ना, एडमिनिस्ट्रेशन सारकी चल्लां काय ना अशी डिबेट करताले. आज अशी परिस्थिती आयला की आसा काय ना अशी ह्या विशयाचेर डिबेट करची पडटा. चार मानेस्तां म्हजे स्टुडियो भितर. पयले आसात ते काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन अमरनाथ पणजीकर, स्वागत. नमस्कार. दुसरे आसात म्हणजे भाजपाचे फुडारी आमदार आणि तांची भूमिका ह्या पॅनलाचेर सगळ्यांत म्हत्वाची, निलेश बाब काब्राल, स्वागत. तिसरे आसात म्हणजे ज्येष्ठ पत्रकार आणि गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत. आणि एक चौथे आसात म्हणजे ह्या सरकारांतलो एक म्हत्वाचो घटक पक्ष गोवा फॉरवर्डाचे चीफ स्पोक्सपर्सन राजन बाब डिमेलो, स्वागत. सर, हांव तुमचे कडच्यान सुरवात करता. आज जेन्ना तुमी परिस्थिती पळयतात की कितलेशेच जाण दुयेंत, मुख्यमंत्री चार्ज हँडओवर करनासतना अमेरिकेक आनी थंयच्यान आपूण एडमिनिस्ट्रेशन इमेलाचेर चलयतलो अशी जेन्ना गजाली आयकुपा येता, दिश्टी पडटा, कितें दिसता? आनी दुसरे वटेच्यान काँग्रेस मागणी करता की सरकार ना आनी फूल टायम चीफ मिनिस्टर दिवचो. हय, काँग्रेसीच्या मागणेन चुकीचें कांय ना. राज्याचो अधिकार आसा की फूल टायम चीफ मिनिस्टर आसचो, तो पूर्णपणे फिट आशिल्लो चीफ मिनिस्टर आसचो. आनी आत्ताच्या मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आसा की अमेरिकेन आपूण असलो तरी गेलो तरी थंयच्यान आपूण कारभार चलोवंक शकता, अर्जंट मॅटर्स सगळी हाताळूंक शकता. बट नियमीत कारभार चलोवप आनी अर्जंट मॅटर्स हाताळपाची ईमेलाचेर किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर किंवा फोनाचेर, ही सगळी मिन्स आसा कम्युनिकेशनाची. पण राज्यान बसून राज्याचो कारभार हाकप ही एक वेगळी गोष्ट. सो काल पर्यंत अशें दिसतालें की मुख्यमंत्री वता आसतना कितें तरी एक व्यवस्था करून वतले. म्हणजे अशें न्ही की मुख्यमंत्री बदल करून, नेतृत्व बदल करून वतले अशें न्ही, बट कोणाकडे तरी चार्ज दिवन वतले किंवा कोणाक तरी जबाबदारी दिवन वतले. आमच्या श्रीपाद नायकान त्या प्रमाणे स्टेटमेंटूय केल्ली. आनी सो तशा तरेन सगळे आख्खे गोंय पळयता आसतना अकस्मात सांजचे मागीर कळ्ळें की मुख्यमंत्री तसो ना, म्हणजे ते करनासतना आसा तसो वता आनी देन ही वील हँडल फ्रॉम US. तांणी तशी स्टेटमेंटूय दिला, आमचे कडेन आसा, सगळ्या मिडिया भितर आसा. सो हातून म्हाका दिसना की सरकार ज्या तरेन कार्यक्षमतेन चलपाक जाय त्या तरेन चलूंक शकता, ना चलूंक शकना. म्हणजे तुम्ही मागणी केल्या की 24 वरां भितर मुख्यमंत्र्याच्या हेल्थाचो स्टेटस डिक्लेअर करचो, नाल्यार तुमी आंदोलन करतले. तुम्ही आंदोलनाची भाशा उलयतात, पण जेन्ना मुख्यमंत्री ना, जेन्ना कॅबिनेट येना, तेन्ना तुम्ही लोकांक एक पर्यायी सरकार दिवपाची भाशा अजून उलयना. तुमचो आरोप आसा की सरकार चलना, पण तुम्ही म्हणटात की तुम्ही आंदोलन करतले. कितें मागीर गोंयची जनतेन आनी कोणा कडेन दुसऱ्या कडेन पळोवप ना, हें केन्ना जाग्यार पडटा हेंच पळयत रावप. सगळ्यात पयलीं प्रुडंट मिडियाक देव बरें जावं म्हणटा की तुमी ही डिबेट घडोवन हाडली. तुमच्या माध्यमांतल्यान एटलिस्ट हो ज्वलंत जो प्रश्न आसा, तो ज्वलंत प्रश्न जो जनतेच्या मनान खतखत्ता, तो आयज तुमच्या ह्या चॅनला त्या माध्यमांतल्यान भायर सरतलो. आयज गोंयान मुखेलमंत्री ना, तो फाटले 6 म्हयने ना. गोंयान सरकार ना, गोंयांचो कारभार चलना काय. गोंयच्या जनतेक BJP, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी MGP, त्याच बरोबर जे ह्या सरकाराक सपोर्ट करपी इंडिपेंडंट आसा, तेंच्यांनी गोंयच्या जनतेक वेठीस धरलेले आसा. राज्यपाला कडेन वचून आमी मागणी केली की हें सरकार बरखास्त कर आनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दी. आनी तूं आतां म्हाका प्रश्न करता की तुमी आमी पर्याय उक्तो दवरलेलो आसा. आमी राज्यपाला कडेन मागणी केल्ली आसा की जे चोरून मॅन्डेट जे चोरून ह्या गोंयान सरकार जाला ते सोंपपाक जाय. आनी जे मॅन्डेट काँग्रेस पार्टीक दिल्ले, ते काँग्रेस पार्टीक सरकार घडोवपाची आमकां संदी दिवंक जाय, अशी मागणी आमी पयलीं केल्या. आयज मुखेलमंत्री गोंयान ना, आनी त्या कारणान गोंयचे साबार जो वावर, जी सेवा लोकांक मेळपाक जाय ती मेळना. जावं ते शिक्षण, जावं ते आरोग्य, जावं ती समाज सेवा, जावं ते IT पॉलिसी, जावं तो कचऱ्याची वेवस्था, जावं ते खड्डे पडलेले रस्ते, कांयच जाग्यार ना. ती जबाबदारी दुसऱ्या कडेन दिवपाक तो घुस्पाल्लो आसा. ओके. टायम बाब, एक सादो प्रश्न आसा, कारण जनतेची हांगा एक बेस्ट एक्झाम्पल सांगता की जेन्ना कुट्टाळी परत ट्रॅफिक जाम जावपाक लागलो, अक्षरशः 10 दीस लोकांचे हाल जाले अक्षरशः 3 वरां 4 वरां ट्रॅफिक जाम. मुख्यमंत्र्याक अमेरिके सावन आदेश काडचो पडलो. मागीर सगळें प्रशासन थंय गेलें आनी अर्द वरां भितर प्रश्न सोडयलो.
म्हणजे जो प्रश्न अर्दवरा भितर सोडोवपा जातालो तो सोडोवपा खातीर लोकांचे 10 दीस हाल केले. हें म्हाका दिसता सगळ्यांत ज्वलंत उदाहरण. अशी हजारभर एग्जाम्पल आज गोंयभर आसतली जंय लोकांक त्रास जातात कारण एडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार ना. एज अलायन्स पार्टनर, हाऊ डू यू जस्टिफाय दिस? We recently had a assembly session. Not a single person from the opposition raised the issue that during the absence of the chief minister, at that point of time there was a consultative committee cabinet, that there was any slack in governance. Show me one question raised up by anybody. Question is whether I am here or whether I am in America doesn't mean if I am here, problems are solved in 24 hours. You yourself has made it clear now that he could solve the issue from there. After 10 days. 1 minute. There are many problems by being here cannot be solved for 3 months. These are also facts. Doesn't mean if I am sitting on the chair and warming up the chair that governance is going on. I have to have the capacity and the capability to function, and he has it. And let me make one statement over here. This Chief Minister of Goa has an overpowering effect on all the 40 MLAs of this state. निलेश बाब, एक साधो प्रश्न हा. कोणच नेतृत्व बदल हा ते शब्द वापरत ना. कोणूच मागना नेतृत्व बदल बी. कोणें सांगलेंय बी ना. तेही म्हणटात आमी आंदोलन करतले, एटलीस्ट फूल टायम CM दियात, नाल्यार तुमी क्लियरली मुख्यमंत्र्याची हेल्थ स्टेटस डिक्लेअर करा. हांव नेतृत्व बदलाची बी हातूंत भितर वचना. एक सादी सगळ्यांची माफक अपेक्षा आशिल्ली की चार्ज हँडओवर जावचो. जेन्ना पयली फावट मुख्यमंत्री अमेरिकेक गेले तेन्ना ताणें CAC म्हण केल्ली. तेन्नाय ताणें एकट्या कडेन कोणा कडेन चार्ज दिलो ना, 3 जाणां कडेन दिलो. आज इतलीच अपेक्षा आशिल्ली की 8 दिसां खातीर आसूं किंवा 80 दिसां खातीर आसूं, एक चार्ज दिवचो. कारण कांय गजाली ज्यो एडमिनिस्ट्रेटिवली जावपाक जाय त्यो मागीर फायनान्स डिपार्टमेंटा सारकी सेन्सिटीव डिपार्टमेंटाचे आसूं किंवा CMA कडेन आज पावर मिनिस्ट्री आसा, CMA कडेन आज अर्बन डेव्हलपमेंटूय आसा, ते एक चालू उरपाक जाय एडमिनिस्ट्रेशन. Now, this government is a government which has been formed together. बरें ते जर जागे आहले न्हिदून नासले जाल्यार मे बी ते करतले, आमकां खबर ना. म्हणजे काँग्रेस करतले. तेणें सांगलें की चोरयेन गव्हर्मेंट गेलो. आमी चोरयेन करपाक बीन खंय तरी कोण न्हिदला जाल्यार चोरयेन करता न्ही. जागे आसतना जर काडप म्हणल्यार कोण आतां म्हजे कडेन म्हजें हें आसा, हांव जागो आसा, तूं येवन ताकद आसा व्हरपाक ना न्ही. हो न्हिदला आतां आसा ते कोण व्हरतलो. म्हणजे ते ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दॅट. ती गोश्ट दुसरी. म्हजें म्हणणें कितें की सपोज जी गोष्ट आज दीस गव्हर्मेंट इज अ मिक्सचर ऑफ मॅनी पीपल टू फॉर्म द गव्हर्मेंट, and each person has its own, each party has its own agenda, each party has its own ways of going forward. Other Titu, there when this government was stitched together, that time Mr. Manohar Parrikar never was contesting election. He was made to contest election subsequently. So they coming together was only one condition, is Manohar Parrikar should be the Chief Minister of Goa, which we all should accept. Now as far as the administration is concerned, as Tarzan Baba has pointed out, if there was a defect in administration, assembly was the right place, they should have brought it. Did not bring. Okay. आता जनरल परव्यू की आज लोकांक दिसता की चीफ मिनिस्टर ना म्हणून कामां जायना. हांव म्हणना की कामां जाता, हांव म्हणटा 100 कामां आसलेली 20 कामां उरतली, 80 कामां जाता. I personally feel, I may be with the BJP party, but all of us should sit together. We should give him good rest. I'm on here live with you. I have nothing to hide. I personally feel, maybe some colleagues of mine may think, but I personally feel what the view of the general public is that we require him as a very able administrator. He is our leader, BJP leader. We require him in future. So if the doctors advise him 3-4 months rest, then he should give charge and go to somebody else. There's no doubt about it. Now, every time he has gone, that sort of rest has not been advised to him. He has gone and come back. So the impression is that, so moment he आता गेलो, आता तेका जर advice केला 3-4 महिने तू हांगा राव, तू बरो जावन वच, then I think he'll give the charge and go. Every time he has gone for 7 days, 11 days, the time when he went to last time, it was unexpected. म्हणजे तो गेल्लो हांगा खंय गेल्लो मुंबई गेल्लो, थंयच्यान ताका शिफ्ट करपाक लायलो. And when he was told to shift, that time he was terrible. So maybe he did not. After then he must have tried. He is gone there. Now I as party president सांगला की Tuesday, Wednesday परतून येता म्हणून. I don't know how far it is true. But I feel that even I feel
I am of the feeling that we as BJP, we as citizens of Goa, we require an able administrator Manohar Parkar back with us. And if he is advised 4 or 5 months rest, he should take rest, get cured, and he should give charge to somebody. Okay. I am agreeing to that. There is nothing wrong with आर्ग्युमेंट दोन जे आर्ग्युमेंट Well, we want him. या एक गोवा फॉरवर्डाचो आणि एक बीजेपीचो. निलेश सांगला की पर्सनली ही फील्स दॅट जर तांकां रेस्ट जाय जाल्यार चार्ज दिवपाक जाय म्हण. हे जे दोन्ही आर्ग्युमेंट आहात ते तुमकां पडटात. ही एक असेंब्ली भितर कोणें आवाजच केलो ना, आज तुमी कितें आवाज करतात. आणि दुसरो निलेश बाबाचो पॉयंट की 80 कामां जातात 20 जायनात, हो रेशिओ सारको दिसता. म्हाका दिसता रेशो आमी इंटरप्रिटेशन असता ते त्याची 80 कामां जाले आसतली 20 कामां उरली आसतली. लोक सांगता 20 कामां जाले 80 कामां उरल्या म्हणून. काही वेळा अशें जाता की ती जाल्ली 80 कामां बारीक बारीक आसता आणि उरलेली 20 कामां खूब व्हडली आसता आणि ती जायना. सो इम्प्रेशन अशें जाता की 90 कामां जातकीर सुद्दां 10 कामां उरतात ती कामाच जायना अशें इम्प्रेशन आसता. दॅट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क आनी इम्पॉर्टन्स ऑफ वर्क. पीपल कितके लोक कितके अफेक्ट जाता. तुवें म्हटलें मडगांवचे 10 दीस लोक तळमळटाले, 3-3 वरां 4-4 वरां लोक ते ट्रॅफिकान आडून उरताले. सो कामां कसली जाता इम्पॉर्टंट म्हणजे अर्जन्सी आणि इम्पॉर्टन्स फ्रॉम द पब्लीक पर्स्पेक्टीव त्या प्रमाणे ते ठरता. पूण पहिली गोष्ट म्हणजे हांवें म्हणिल्लें तशें की खंय तरी देशा भायर रावन ह्या राज्य म्हणजे कितकीय जरी कम्युनिकेशन मिन्स आनी बरी आसा कितकी इफेक्टीव आसा तरी ही इतके एडजस्टमेंट्स कित्या खातीर करपाक जाय. एक तर निलेशीत म्हणटा आनी सगळ्यांक दिसता ते चडशे इवन काँग्रेसवाल्यांकय दिसता आसतलें की राजकारण कुशीक दवरून जर हे चिंतत जाल्यार की ह्या व्यक्तीक एक रेस्ट मेळपाक जाय. कारण येस ही कॅन बी अ मेंटॉर ऑफ BJP ऑर ऑफ द स्टेट. पण ते सोडून बारीक बारीक गोष्टींनी अमेरिकेंतल्यान आयल्या बरोबर सगळ्यो गोष्टी घेवन बसपाक जाय हे करपाक हेची गरज ना. सो त्या दृश्टीन म्हाका आनी एक जस्ट एक नवो मुद्दो दिसता सदांच म्हज्या तकलेन येता की वो लिडरशीप क्रायसिसूय आसा BJP भितर वो की देर इज नो लिडर. तुम्ही असा खरेच असा तुम्ही बरे हे करता बट येता तुझी आय विल गिव्ह यू चान्स टू स्पीक. आय विल गिव्ह यू चान्स टू स्पीक. लीडरशिप क्रायसिस खंयचे पार्टीन ना लीडर. आय विल गिव्ह यू टाइम टू स्पीक. आमचे BJP लीडर तुम्ही सगळे तू मायकल लोबो प्रमोद सावंत सगळे ऑल केपेबल. पण एक प्रोजेक्शन जशें पार्टींतल्यान जावचें पडटा न्हय ते जावना. दॅट इज द फेल्युअर ऑफ युअर पार्टी. सेकंडली ट्रोजनो म्हणटा तुवें तुजो पॉयंट आशिल्लो असेंब्ली भितर जे कितें जालें न्हय असेंब्ली चालू आसतना प्रॉब्लेम आशिल्ले ते पयलीं आशिल्ले आतां ते चड सिरियस जाल्या. हांव म्हणन की दॅट इज काँग्रेसीज फेल्युअर. काँग्रेसी भितर ओपोजिशन पार्टी आसता म्हणजे दे आर यूज टू रूल गव्हर्न. सो तूं अशें म्हणनाका की एक मिनिट तूं अशें म्हणनाका की काँग्रेस म्हणजे असेंब्लीन कोणी कांयच हाडूं ना. तुम्ही किती म्हणता फेल्युअर ऑफ काँग्रेस कॅनॉट बी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टेट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. देर आर प्रॉब्लेम देर आर इश्यूज. I'm making this point. One point clear. I am not trying to say that failure of Congress. I am trying to say Congress is a very efficient opposition. And knowing very well they have not raised it. How Who म्हणटा says it they is are Congress efficient? राव विचारे रे काँग्रेस किती तो तू सांगतलो देणगेले उलोवंक ना. देणन सांग. He is representing the party. Please 1 minute. So let us. I am talking of the legislature. Let us. It is legislature which is part of the governance. Let us. एकूच पूण त्या पयलीं तो खूब हुशारेन काँग्रेस हे करता हाचो तो सांगूंक कितें सोदता की इश्यूज ना प्रॉब्लेम्स आसा ते दाखोवपाचें फेल्युअर काँग्रेसीचें जाला की दाखोवंक शकले ना. ताणे सरळ तुमचेर बाण मारला 12 दीस आशिल्ले तुम्ही एकयदा हे केलं ना म्हणटा. हाऊ वूड यू रिस्पॉन्ड टू दॅट. राजन बाबाक एकूच विचारता. हय. तो म्हणटा आमचे MLA फेल झाले. Let him reply. And he says that I am not MLA. हय. So I want to ask whether he is MLA. हय. My question is. My question say- is. No, let him answer. We can talk a lot of things here. See, The governance of the 40 MLAs. Rajan Bab. I will. Which your I want members to are clarify. representing. Let him reply. My people are Yeah, representing. understood. Let him reply. Understood. Yeah. आमच्या आमदारांनी हय. गोंयच्या विधानसभेन हय. आवाज केला आणि प्रश्न मांडल्या. प्रश्न तेणी जो तुम्ही काढलेलो तो रस्त्याचो आणि रस्तो जो रिपेर जाल्लो ते काँग्रेस पार्टी रस्त्यार उबे रावल्या उपरांत दुसरे दिसा मुखेलमंत्र्याक जाग येयले आनी सगळे ऑफिसर जागे जावन तो रेडी जाला. सो हांगा आयज जो प्रश्न आसा तो घुसपोवंक सोदता. तो मातसो हुशार मातसो उलोवपाक हुशार डिबेटीक हुशार. सो तो प्रश्न घुसपोवंक सोदता. प्रश्न एक गोंयकार म्हणून राजन बाबान हांगा एक्सेप्ट करचें पडटलें की आयज गोंयांत सरकार ना. आयज गोंयांत प्रशासन ठप्प जाला
आयज वर्ल्ड रिकॉर्ड जाल्लो आसा की अशें गोंयान खंयच्याच राज्यान खंयच्याच देशान आनी ह्या आख्ख्या संवसारान असली परिस्थिती केन्ना येवंक ना आनी परिस्थिती आमच्या गोंयच्या BJP सरकारान आनी तेंचे वांगडी जे आसा स्वार्थी त्या वांगड्यांची ही कर्मां जावन आसा. म्हाका आनीक सांगपाचें आसा निलेश बाबान जें सांगलां की 80% लोक कामां जाल्या आनी 20 जावंक ना. हांव तांकां लिस्टूच दितां की खंयची कामां उरल्या पळय ती लिस्ट दोन कित्याक हांव लिस्टूच दितां तुका. एक गजाल सांगात जेन्ना सेकंड सिनियर मोस्ट मिनिस्टर इन दीस गव्हर्मेंट इज सुदीन ढवळीकर, थर्ड सिनियर मोस्ट लीडर इन दीस गव्हर्मेंट मिनिस्टर इन दीस गव्हर्मेंट इज विजय सरदेसाय. आज जेन्ना रिपिटेटिवली ह्यो गजाली जाता सिनियर म्हणतो तू सिनियर मग कळना सिनियर कशे as per the seniority of declared by the government of Goa. Declared by the government of Goa. And taking oath also. I'm not going on telling you. Seniority on oath. Seniority on oath, definitely. Seniority of oath, that which cabinet follows. Forms in the No, number of that way you should have been minister. I completely agree. Rajan, मागे एक गजाल सांगा ही जेन्ना पळयता don't you think this is a complete lack of confidence in alliance partners? कारण कितें आहा बरें तुम सुदिनाकय दिल ना विजयाकय दिल ना चल BJP वाल्याचे कोणाक तरी तांकांय दिल ना कितें दिसता तुमकां निलेश बी जर कॅबिनेटाक आशिल्लो जाल्यार निलेशाक दिवपा जातालो विश्वास दवरपा जातालो विश्वासाचो प्रश्न हो 1 minute हय पत्रकार तुमकां तुमचे लोकांक इज ऑलवेज एंटी गव्हर्मेंट एंड यू लायक टू टेक दॅट विश्वास ना वाय डोंट यू टेक इट द अदर सायड तर आमकां सगळो मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा आमचो विश्वास आसा तुजो आनी म्हाजो ना जाल्यार काय फायदा ना. 1 minute let me finish. हांगा आमी उलयता कितें आमी उलयतात की चार्ज दिलना म्हणून 1 minute चार्ज घेतलो ना म्हणून उलयना आमी. let me finish. I am telling you because what you started विश्वास ना. I am telling you the other Definitely. आमकां कॉन्फिडन्स तू म्हाका सांगता की चार्ज दितालो आनी नाका म्हणे no I didn't say that. No 1 minute now I am coming. Since our elder brother spoke openly I have also spoke to my party president and TCP minister. He has said that this is an unforeseen scenario. correct. Let us not play politics on the sufferings of somebody. I agree. Please let us stop it. 1 minute, I'm coming. And my party president, as he has also said, he has assured us that he will take. I have spoken to him personally. That moment he comes back this time, he is going to sit with him and tell him that if this is going to repeat, he has to make some alternate arrangements. This is already in our mind, not me. alternate Now, at the same time, at the same time, I will come to you. I'll come to you. No, alternate arrangement means not going to Congress. no. Within our, you have to make alternate within the government. No, but they might feel that alternate Now, arrangement. the very I'll fact- come- come to you, yeah. ही कामां जावंक ना कामां खंयतली गव्हर्मेंट येवंक कामां उरतलीच. उरतलीच. Cannot start fooling the people. Number one. Okay. Wait. Yeah, quickly. Now, when we say paralysis, no paralysis. I can admit there is. I'll tell you. Wait. There are hiccups in this government, in this scenario. There are hiccups. I am telling you now, my party president and TCP minister also does not come to the secretariat because there are certain service things like power, roads and all this. You cannot meet the demand. So he is also away. But it is a scenario which you have to bear with. It is not a man-made scenario. This is unforeseen. Okay. So let's not play politics on the sufferings of some poor ओके minister of ours. म्हाका निलेश This is बाबा my एक सांग जो सामको महत्वाचो मुद्दो जो संजय बाबान काडिल्लो तो म्हळ्यार लिडरशिपाचो. आज जेन्ना परिस्थिती येता की आमी खूब फावटी पळयलां की फाटली खेपेक जेन्ना मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून गेले तेन्नाय हो प्रश्न आयिल्लो. त्या उपरांत लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुख्यमंत्री जाले आनी मुख्यमंत्री आसतना तांचो निवडणुकीक पराभव जालो. आज जेन्ना तुम्ही केंद्राच्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयात तुमच्याच पार्टीचे सेंट्रल लिडरशिपीच्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयात ते म्हणटले आमी हे अल्टरनेट लिडरशिप विदीन द पार्टी एकदा ट्राय केली मुख्यमंत्रीच पडलो. आतां जर तांकां परत ट्राय करपाक आनी खंयची विश्वासाचेर करप सांगा म्हाका. तुमकां दिसना देर आर रियलिस्टीक लिडरशिप क्रायसिस इन युअर पार्टी. यू डोंट हॅव अ प्लॅन बी गोंयान ऑफकोर्स गोंयान केंद्राचे आमी मागीर उलोवया. सेंट्राचे विल टॉक अबाउट सेंटर सांगता मग तुका ना सेंटर अशेंच कोण वाजपेयी ना आनी विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल एक्स PM असो मिस्टर वाजपेयी ना कोण आडवाणी ना कोण हो ना आतां पळय मरे कशें चलता सरकार अशें कांयच ना ते दिसता परसेप्शन दिसता गोंयान डू यू हॅव अ प्लॅन बी हांव सांगता मरे गोंयान लिडर आमचे मदले BJPन खूब आसा. तुमी तेंचे हें पळोवना म्हणजे हाव दे कॅन परफॉर्म तुमी पळोवना. नॉट दॅट ऑपॉर्च्युनिटीज वर गिवन टू एनीबडी ऑर समथिंग लायक बट सी टुडे मिस्टर मनोहर पर्रीकर इज द लीडर
of BJP which has been there for last so many years. Just because he is, आता म्हाका सांग म्हजो बापूय जर बरो ना म्हणून ताका भायर काडून घरा कडलो भायर काडून हॉस्पिटलान दवरूंक शकता. He is not. He is our father. You just can't discuss. So he has to tell. He has to be told. So he advise. तू सांगला न्ही 4-5 महिने मागीर आमी सांगतले सर तू माझे 5 महिने मातशें रेस्ट कर आमचे मदले तुका कोण कॉन्फिडन्स आहो तेंचे मदले कोणाक आहो हेजे मदल्या तू कर आमी सपोर्ट करता कित्याक वी वॉन्ट यू टू बी बॅक. ते सद्याक सिट्युएशन येवंक नाशिल्लें. अनफॉर्च्युनेटली कितें जाता नाव एज ही हॅज सेड वी हॅव ऑल्सो डिस्कस इन अ पार्टी दॅट we require to give him rest the way it looks like. So now let him go and come back. We will not discuss this topic. When he goes and comes back, we will sit again with him, not within us. कित्याक ना आमी फाल्यां बसपाक लागले तुमी पत्रकाराकडे पेपरां घालतले आज गोवानाचें वाटलें कितें वाचलें अरे 4 जाण फिनिश 4 जाण बसले आनी आतां कितें तरी वेवस्था करता आनी न्यू कोणाक धाडटा आनी तुमचे डिजिटल गोवाचे मेसेज बट दॅट इज एप्रिहेन्शन कीपिंग our father away and doing is not correct. So he'll come back to us in whatever. This is one of those rare debates 6-7 where days. one crucial question 7 तुम्ही आमच्याकडे बोट दाखवता. अरे जे गोष्टी one of those rare debates. जे गोष्टी crucial प्रश्नाचेर तुम्ही आमच्याकडे बोट जो गोष्टी दाखवता. आसा पळय तुम्ही म्हणटले मागीर डिसेंट झाला म्हणटले बीजेपी भितर आनी कितें म्हणटा पत्रकार मध्ये म्हणटले Sanjay Bab spoke about he could remain as a mentor. Politics of power. Everybody knows what happens to the mentor. Okay. So let us not get into that. Okay, let us quickly. So माझे म्हणणं कितें इतलेंच की my father is not well. My father when he comes back we will all sit, all our sons will sit with the father and tell him no brothers will be okay but first father with sons will sit and discuss the issue and tell him sir if you required rest tell us frankly you take some rest we'll call your other sons and discuss and we'll find a solution don't worry. 6 महिने झाले brothers तुमचो बापूय आता बरो ना हो 6 महिने झाले 6 दीस जावंक ना 6 महिने झाले आणि तुम्ही जेन्ना म्हटले 4 महिने पयलीं जेन्ना 2-3 दिसान येयलो फाटले वाटी 3 महिने मोर देन 3 months three months he was out. So जेन्ना 3 महिने तुमचो बापूय भायर आसा आणि इतलो तेप तुम्ही भुरगे ओगी कशे रावले न्ही कित्याक तो येयलो न्ही केन्ना येयलो अरे असेंब्ली केला 3 महिने जावन येयलो काय बरे असेंब्ली केला एक मिनिट दिनेश बाब प्रश्न साधो काय बरे असेंब्ली दिनेश बाब बाबान सांगला they are efficient. राजन बाब Brian म्हटला they have failed. राजन बाब तो माझ्यावर घालता आयन फेल प्रश्न साधो I am talking the very प्रश्न साधो efficient. why is saying 6 effectively I want to put this in How is it? Show me perspective 6 months. 3 महिने मुख्यमंत्री अमेरिके आशिल्लो येयल्लो. ताजे उपरांत ते आयले आनी तांणी मागीर असेंब्लीचें काम स्टार्ट केलें जेन्ना असेंब्ली आसता जेन्ना प्रश्न घालतात तुम्ही तेन्ना खंयच्या डिपार्टमेंटा भितर कितली कामां जातात कांयच हे काम अख्ख्या जगाक कांयच खबर काम जायना मग त्याला Administrative. तू- No, no, no. काहीच काम No, no, no. तो ब्लेम करता का बापाक ब्लेम हांव करता कितें माझ्या म्हणटा की अरे इफेक्टिवली तो 6 तो महिने कितें सांगता बापायक ब्लेम करता बापाय 6 महिने ना म्हणटा तो हय तो म्हणना की जेन्ना हे असतात ते मग हांव आयकूंक बरें शकता ओके दॅट तो यू एग्री म्हणटा तो that परिकर- you agree what बरें you are what you are saying making a now point also you are बरें. एक मिनिट you are making a point ड्यू रिस्पेक्ट टू लिडर्स लायक निलेश काब्राल ताणें ऑफेन्सिव्ह घेवचें न्हय तुमच्यान की तो ऑफेंड जाता की लिडरशीप क्रायसीस म्हणटकीर तशें ना तशें तुका आमी भायर मारना किंवा तुज्या बरोबर कारण तुमी परत परत निवडून आयल्ले आमदार आनी तुमी केल्ली कामांय लोक जाणा पूण हातून कशें म्हजो पॉयंट कितें आशिल्लो की हय विथ आनी आमी कितेंच्या कितें बरयना तुमकां जशें दिसता जेन्ना तुमकां बरें दिसता न्हय बरयल्लें तेन्ना तें बरें आसता जेन्ना तुमचेर जेन्ना बरें आमच्या बद्दल बरें दिसता आमकां बरें तेन्ना बरें दिसता दिसता. पूण जी गोष्टी जायना तुम्ही म्हणटा मागीर पत्रकारच बरयतात हांव पत्रकार म्हणा तुजें हय, हय म्हणून रे. पत्रकार आज गोंयांत कितले पेपर आहा कितें तुका खबर सोडा. आहा रोखडे बसले म्हणटले आनी तेंचे भितर विस्कटले म्हणटले आनी कितें जातलें हें जालें तें जालें लास्ट आमचेर येतलें बरोबर चडटलें. कारण आमची अकाउंटेबिलिटी लोकांकडे असता जाल्ले असता ते लोकांकडे मागे last असता. करा. एक मागे last सांगता करा. टू गिव्ह बेनिफिट ऑफ डाऊट आता कशें असता फर्स्ट टाइम जेन्ना आमचे मुख्यमंत्री अमेरिकेक वचून आयले तेन्ना येस बरोबर ते 2-3 महिने उरले पण त्यानंतर असं एक गेलं की त्यांनी सुरुवात केली कामाक बरोबर असेंब्ली सगळी फेस केली खंयच्याय लिडरापेक्षा चड समर्थपणान तांणी सगळ्या प्रश्नांची जापो दिल्यो सगळं कामकाज केलें आता फक्त ही जी सिच्युएशन आयल्या ही अनफोर्सीन आयल्या हे बरोबर अनफोर्सीन आयल्या पण म्हाका दिसता की मे बी तुम्ही आता जे तुम्ही दोघी जाण म्हणटात न्ही आता ते येतगीर आमी तांचे बरोबर बसतले आनी हे केल्ले दीस हे पयलीं मातशें पयलीं जावपाकूच जाय आशिल्लें कारण वी नो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक अरे मिनीट म्हाका सांग, हे राव मरे तुम्ही उलयले मरे राव बरं, संजय बाबू. उलय यार. तुमकां सगळ्यांक खबर तू आसा हे सांगता दुखता बापायक तू म्हाका गाडी आमकांय दुखता. म्हणजे बापाय गाडी म्हाका कसो लागतो आनी आमकांय दुखता जे बऱ्यो गोश्टी जेन्ना बरे तरेन जायना तेन्ना आमकांय दुखता आनी आमकां तेजेर बरोवचें पडटा आनी तुमी
तुमी ब्लेम करता आमकां आमी बरयता म्हणून तशें what is happening? लिडरशीप न्ही ह्या मुख्यमंत्र्याच्या आरोग्याचो प्रश्न आसा हो खबर आसा न्ही ती अमेरिकेंतल्यान येतकीर सो तेन्नाच ह्यो गोश्टी जावपाक जाय आशिल्ल्यो आतां जर ह्या फुडें जावपाचें आसा बरी गोश्ट आसा मे बी यू वील कम आउट वीथ सम अल्टरनेटीव तो क्रायसीस उरचो न्ही इतकीच म्हजी अपेक्षा म्हाका फायनल सांगा राज्याच्या तुमची सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें आतां आमची ह्या सरकार खंय आहा गोंयान अपेक्षा धरपाक सरकार गोंयान आसा काँग्रेस आसा बरं काँग्रेस तरी कोणाक आमी आमी अपेक्षा धरपाची काँग्रेस तरी एक मिनिट सगळ्यान पयलीं न्हू हांव अपेक्षा कितें चिंतून विचारता सगळ्यान पयलीं म्हाजो आरोप आसा बीजेपीचे जे जबाबदार तेंचे ऑफिस बेरर जावं पार्टी लिडर जावं तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट जावं ते जे तारखो दिता मंगळारा येतलो 9 तारखेर येतलो नेक्स्ट वीक येतलो ते म्हणटा ते गुन्यांवकार जावन आसा कित्याक ते काय दोतोर न्हू पर्रीकार आमचो अमेरिकेक पावोकूच ना आनी तेच्या आदी ते सांगता 9 तारखेर येतले हें कशें जावंक शकता सो जेन्ना डॉक्टर तेका सांगतलो एडवायस करतलो की तुका 8 दिसांनी घरा धाडटा पूण जावं 1 म्हयनो तुका रावचो पडटा तेन्नाच स्टेटमेंट येवंक जाय हे स्टेटमेंट कित्याचें कितेंय काडून लोकांची दिशाभूल करपाचें काम करता सो आयचे जे प्रश्न सगळे उरल्या जे प्रश्न म्हाका ते विचारताले कितले प्रश्न उरल्या एड्युकेशनान सामकें निग्लेक्ट जावन आसा जो पोर्टफोलिओ सीएमाचो जावन आसा कॉलेज सेक्शनाचे एकेडमीक ऑडिट जावंक ना कॉलेज सेक्शनाक आयज जे शिकयता ते एक तरी लेक्चर बेसीस आसा जावं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस सो थंयसर कोणूच फोकस करून टेम्पररी पोस्ट हे आयज थंयसर तुमची अपेक्षा कितें सरकारा कडच्यान प्रायमरी स्कुलांनी ना तुमची सरकारा कडच्यान अपेक्षा आमचे कितें सरकारा कडसून म्हणजे गोंयान आमची एकूच अपेक्षा की तेणी सांगले सेकंड लायन तेंची आसा आमी पयलीं मागला कोणायकू मुखेलमंत्री कर विजय सरदेसाय कर ढवळीकराक कर निलेश बाबाक कर मायकलाक कर कोणायकू कर मुखेलमंत्री कर गोंयचे हे प्रश्न जे लिस्ट आसा ते सगळे सुटावे जावपाक जाय लोक सगळे बेजार जाल्ले आसा राजन बाब म्हाका सांगात फायनली तुमी गोंयच्या लोकांक कितें सांगतात परत मुख्यमंत्री येतलो तेन्ना तुमी बसून प्रश्न सोडयतले प्लॅन बी रेडी जातलो I am telling you again, repeating, these are hiccups. Yeah. We are not reached a breathless situation. हय Everything will come in order. हय Let us not play miseries Okay. on the sufferings of a leader. म्हाका फायनल And a leader, again, 1 minute. ना ताजेर Again, I'm ताजेर कितें repeating. जाता Again, I'm repeating, a leader who is got overpowering force against among all the 40 MLAs. ओके म्हाका निलेश बाब फायनल सांगात हय तुमी प्लॅन बी पेपराचेर तर रेडी करतले हय आता पयलीं सुद्दां तेणें कितें झालं पळय तेणें 2 इम्पॉर्टंट इतले लिस्ट जाता म्हणल्यार 2 मुद्दे इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हे मुद्दे कोणे क्रिएट केल्ले ते आसतनाच डबल पार्ट टाइम टीचर लोकांक सांगपाक डबल पार्ट टाइम टीचर कॉन्ट्रॅक्ट टीचर पारा टीचर हेजो एड्युकेशन विशय आता हांव सांगता बरें चड सांगता प्लॅन बी ऑन पेपर आय विल एक्सप्लेन संजय बाबा डिस्टर्ब करना पूण आता सांगता फायनल when a fatherly figure is there, our father is gone there, Right. you cannot throw him out. So now when we understand that he is really not keeping all that health, because when he came back to assembly, maka ek dakhey maka kenna to in which way you found him that he is not well. So we have to expect that he is good. So unfortunately this has happened. Now he had gone for a routine checkup, which was expected, which we all knew that he would go on that day. Everybody in the whole world knew. So when he went there, now it has become aggravated. So when he comes back, don't worry. We'll talk to him. We'll talk to him. We'll talk as sons, and then we'll call his brothers or whatever they are, and sit and we'll find a solution. हांव इतल्याचे थांबता म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेची सामकी माफक अपेक्षा आसा की लोकांक त्रास जावचे न्ही आनी प्रत्येकाक म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी ह्या सरकारांतल्या मंत्र्यांच्या आरोग्या विशीं सहानुभूती आसा सहानुभूती नासतना ह्यो गजाली जायनात फक्त ताचो परिणाम जो आसा तो एडमिनिस्ट्रेशनाचेर आनी राज्याच्या प्रश्नांचेर जावचो न्ही आनी त्या खातीर कोण तरी अकाउंटेबल मनीस थंय आसचो जो एडमिनिस्ट्रेशनाचो हेड म्हूण काम करतलो इतलीच अपेक्षा म्हाका सगळ्या गोंयकारांची आसा ती रुलींग सायड लक्षांत घेतली आनी त्या दृश्टीन जशें सांगतात ती मुख्यमंत्री परत येतकीर तरी बसून एक लॉंग टर्म पर्यायी व्यवस्था तयार आसतली एटलिस्ट ऑन पेपर ती आसची इतलीच मागची इतलेंच मागता आनी थांबता आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावत नमस्कार.